नमस्कार। आयज जसे आमचे झेडपी आणि साऊथ गोवाचे उपाध्यक्ष झेडपीचो सिद्धार्थबाब गांव देसाय, तसेच आमचे गांवची सरपंच कविताबाई देसाय, तसोच डेप्युटी सरपंच प्रमोद बाब देसाय, तसेच पर्वताचो प्रेसिडेंट आमचो शशांक बाब, हे सातरीचो देवस्थानाचो प्रेसिडेंट बाब परेश, हांगा आमचे वडील आनी आमचे शंभू बाब, आमचो वडील, सगळे वडील, तसेच हांगा सगळे जाणटेले आणि सगळे आमचे बरे मागपी, तसेच ह्या वाठाराचे आज वर्धापन दिनाचे निमित्तान जमलेले सगळे हांगा म्हाका भावान दवरले। म्हाका सिद्धार्थ बाबान सांगला आणि झेडपीचे अंडर आता म्हाका 4 वर्सां जाली, ऑलमोस्ट पांचवे काल जाली आणि 5वें वर्स चालू जाला आणि हे काम करता तेन्ना वेगळे वेगळे विशयाचे सिद्धार्थ बाबा पयलीं सांगले की लोकांक दिसता तशी आमी कामां करपाक जाय। बाकीचे म्हणटा आमदार हे रस्ते बाकीचे ते केले पण जाता, पण ह्यो गोष्टी सिद्धार्थ बाबा सांगलेले की गटर बटर सगळे कांयच करपाचें ना आणि आमी करता ते 4 लोकांक कितें तरी सुविधा करून परमनंट दिवपाचे हे संकल्पना पयलींच दवरलेली। नाल्यार आमी पयला की झेडपी गटर करता हे काय व्हॅल्यू ना। सो आज सिद्धार्थ बाबान हे फुडें वयतना हे मतदारसंघान जे आमचे 3 भाग येता, एक पंचायत जी म्हाका लागना आवेडे पंचायत आणि शेळडे पंचायत आसोळडे पंचायतीन, हितून बरीचशी कामां वांगडा मेळून तेणी आमी केल्ले आसा आणि सिद्धार्थन तशेंच फुडें वयल्ले आसा। हांव ताका शाबासकी दिता, कित्याक जशें हांवें सांगलां की आज जेन्ना कामां करता सगळे जर वांगडा रावले, जर सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच, आमी सगळे कामां लोकांक बरें पडटा। सो आज हो विशय म्हाका दिसता खूब वर्साचो विशय आसा। हांगा कंपाऊंड पयलीं आशिल्लो ताका आतां पेवर्स आनी शेड घातल्या, फुडें हांगा रस्तो एक एप्रोच जावपाचो आहा। आतांच आमी सगळ्यांक सांगला की रस्तो करपाक जाय रोखडे आमी करूं शकता, गांवच्या कडेन मागपाक जाय, कित्याक आज हे सगळी गोष्टी करता तेन्ना हे नाके पुरुष म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक भावार्थी आणि पूर्वजाचे एक म्हाका दिसता दायज सांबाळून दवरलेले आसा आणि फुडली पिढी ती सांबाळटा। आतांच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय आणि आता भुरग्यांक जेन्ना हे करी सुविधा जर आमी केल्यो जाल्यार फुडें बरे भशेन व्हरतले। सो तेन्ना परतून एकदां हांव सिद्धार्थ बाबाक शाबासकी दिता। 4 वर्सां कंप्लीट जाले, 5वें वर्स चालू आहा। बरी कामां झेडपी अंडर जी आमी पयलीं चिंतलेली की लोकांक अर्पण करपाची, दिसपाची कामां, ही कामां तेणी घेतलेली आसा आणि हेजे फुडें जी 8-7-8 कामां हे 1 वर्सा भितर खूब कडेन आमी आमच्या मतदारसंघान आमी कामां करतले आणि हेच खातीर जे आज गांवचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि सगळे लोक आसा तांकां हांव सगळ्या मनांतल्यान देव बरें करूं।